वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? आपसो सगळी बरी आहा म्हणून हांवूय बरें आहा, भावी बरें आहा आनी सगळी बरी आहा. सो न्हू आयज तुमकां हाडल्या पापडी चाट रेसिपी. सो पापडी चाट रेसिपी आतां स्टार्ट करता तेच पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता ह्या दिसांनी ती चटणी रेसिपी न्हू ऑलरेडी हेचेर आहा चॅनलाचेर. सो हांव डिस्क्रिप्शनान बी चटणी रेसिपी तुमचे कडेन शेअर करतलें. सो तुमकां ह्या दिसांनी चाट रेसिपीज हाडटले. सो हाल्या आनी एक चाट रेसिपी हाडटलो तुमकां, ती बी चोयाय तुमी हाल्यांच्या व्लॉगाचेर. आनी ह्या दिसांनी व्लॉग मातशे मागीर हाडटले. ओके, सो रेसिपीज ह्या 2 दीस तुमकां चाट रेसिपीज हाडटले. सो आयज हाडल्या पापडी चाट, मागीर हाल्या तुमकां आनी एक चाट रेसिपी हाडटले. आनी चटणी रेसिपी तुमकां डिस्क्रिप्शनान लिंक दितले. सो थिंगसून तुमी वचून चेकआउट करूंक जाता चटणी रेसिपी. ओके, सो आतां रेसिपी स्टार्ट करूया. हाय गाइस, आलू पापड़ी चाट करता. बटाटे, आलू, कोरिएंडर, लेमन, टमाटो, जिंजर, सॉल्ट, ग्रीन चिली, ओनियन, पापड़ी, टैमरिंड चटनी आणि चाट मसाला. हे पहिले बॉयल करपाक जाय आनी मागीर निवळपाक जाय. हे आतां बॉयल केले, निवळले उपरांत हे कातरले पळय हे आतां आयदनान घालता. दोन इल्ले सॉल्ट उडयता. इल्ले जिंजर, हे सलाड कशें तें तुमी सलाडय करूंक जाता हेजें. बॉयल केले आनी बॉयल केल्यार मीठ घातलं आनी निवले ते कातरपाचें. आनी हितून आतां पळय जिंजर, ग्रीन चिली, ओनियन, कोरिएंडर सगळें हितून घालता. सगळें कातरलें हितून घालता आनी टोमाट कातरला. टोमाटाचे बियो घालूंक उपकारना, फकत भायलें घालपाचें. हें हितून घातलें. लेमन ज्यूस, घालता. चाट मसाला उडयता. चाट मसालो, ही पापडी आखी आसली ती मोडल्या पिठो केला. ही पापडी हितून घालता आणि टॅमरिंड चटणी. टॅमरिंड चटणी रेसिपी आहे आमच्या चॅनलार भायली एक ती हाडी नाका बाजारांतली ती पानीपुरी करता मागीर घरा कडेन कोरा. रेसिपी पळया, घरा कडेन कोरा आनी तूं कालोवपाचें. व्हडलें फंक्शन आसल्यार हें करून दवरूंक जाता सॅलड. आमचे फक्त कॅबेजच चड यूज करता. कॅबेज, कॅप्सिकम, ओनियन, टोमाटो हे आतां सगळें घातलें. हें मिक्स करता हितून. गाइस, आलू पापड़ी चाट रेडी हा. चोपा दादा तुमी घरा कडेन कोरा आनी तुमकां व्हडलें फंक्शन आसलें व्हडलें करूंक जाता. तीच कॅबेजीचें सॅलड करपाचें न्हू, व्हडलें करा मातशें आंबट तीख करून जाता. हें बरें पडटा. हें तुमच्यान तोहें घालूंक जाता, उकडटा तेन्नाय घालूंक जाता, मागीरय घालूंक जाता मीठ.
तुमकां जाय पळय आनी ओन्ली सलाड करून तुमी हेका एक्चुली सलाड करून जाता तें सलाडान येता कोल्ड तें हें तुमी घरा कडेन करा आनी शेअर करा. थँक्यू. तुम्ही चटणी रेसिपी चोयल्या असेल तुमकां रेसिपी कशी दिसली बरी दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करू विसरू नाका. ओके. ती चाट प्लस सलाद कशें स्पायसी कोणा चटपटा खावपाची रूच बी येता पण सो तुम्ही घरा कडेन ट्राय करून रेसिपी करून जाता. ओके. आनी तुमकां कितें येयलें म्हाका घरा कडेन कराय, म्हाका फीडबॅक दियाय. ओके. आनी बरी दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राईब करूं विसरू नाका. आनी प्लीज तुमच्या फ्रेंड फॅमिली कडेन शेअर करा हे व्हिडिओज मागेले. आनी तुमकां कोणी रेसिपी जाय देडी गेली जाल्यार म्हाका सांगा कमेंटाचेर. हांव मागीर घरा येतो न्हू पोतून येतो न्हू. हे व्हिडिओज येता म्हणल्यार आमी सुचोवणे आसतली. आयज वयच्या पयलीं हांवें सगळे व्हिडिओज एडिटींग करुना बिश्टे बॅक फुडल्यान आनी फाटल्यान कितें स्टार्टींग हांव सांगता न्हू कितें सांगोन जाय तें घालता न्हू. सो तें सगळें करून हांव हिंगा हें करता. सो तुमकां बॅकग्रावंड हिंगा दिसतलो. सगळे रेसिपीज जाता म्हणल्यार आमी चिंचोणे आसतली. ओके. हिंगा येयत जाल्यार सगळे रेसिपीज आमी शूट करताय न्हू डॅडी तेका लागून हिंगा शूट करता आनी मागीर थिंगा सुशेगाद वचोन मागीर घालूंक मेळटा म्हाका. ओके. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.